मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. आरक्षणांच्या जागांची घोषणा जावचे आदी जागांची झूज भाजपात जाल्या सुरू. सांगे कुडचडे मदीं चल्ला एक वेगळोच ड्रामा. भाजपात पडल्या फूट, गोंयकारांक प्रस्न. कावेलोसी ग्रामसभेत सीझेडएमपीचेर खर चर्चा. तशेंच गाजले साबार विशय. आमकां जाय विकास पूण व्हड प्रकल्पा बगर, थळाव्यांचे म्हणणे. कांय दिसांनी चवथ. पुराय देशभरात मुर्त्यो करपाची तयारी नेटान चालू. मुर्तेत जीव घालपी कलाकारांची कला आनी गणपती बाप्पाच्यो सोबीत सुंदर मुर्त्यांचे जाले दर्शन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 2027 वर्साच्या जागांचो नकाशो अजून भायर येवंक ना, पूण भाजपाची भितरली झुजा सुरू जाल्यात. मंत्री सुभाष फळदेसाय हे कुडचडे हांगा गेल्ल्यान राजकीय प्रतिक्रिया उप्रासल्या. भाजपाच्या वांगड्यांनी लेगीत उक्तेपणान ह्या निर्णयाचेर प्रस्नचिन्ह उबारला. हो फकत सुरवेचो प्रचार आसा काय भाजपा पयलींच लुकसाण नियंत्रणात दवरपाचो यत्न करता? विचार करपासारकी गजाल. हे सगळं करची पयली स्टेटमेंट कसं केलं स्टेटमेंट कसं केलं आपण कुडचड्या राहतो भाजपाच्या 2027 वर्साच्या जाग्यांच्या संख्येक लागून आरक्षणाचो नकाशो भायर येवंक नासलो तरी पयलींच काय भितरल्या झगड्यांक तोंड दिवचे पडटले. तांच्या म्हणण्याप्रमाण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांनी लोकांच्या मनस्थितीची जाणविकाय घेवपा खातीर आनी लोकांनी खरेंच आपले प्रतिनिधित्व करचे अशें दिसता काय ना ते पळोवपा खातीर कुडचडे हांगा भेट दिली. पूण तांच्या ह्या भेटीक लागून फकत पक्षा भितरूच न्हय तर तांच्याच सांगे मतदारसंघातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांमदीं लेगीत काय फूट पडली. तांणी तांच्या घराभायर लेगीत निषेध केलो. तू भायर यो, तू भायर यो, तू भायर यो, तू भायर यो. अरे भितर या मरे. सर तुझी पार्टीचा निरोप असं म्हणून आमका सकाळी पहिले आम्ही सकाळी धरतात त्याला आज ते आमच्या खातीर भायर येवपाक काय तुगे तुका पार्टी विश्वासा घेना असताना करते कशी पार्टी तुझी विचार कित्याक केला पार्टी तुझी विचार प्रभाकर गावकार दिलो वाचू 2 टाइम गेलो प्रभाकर गावकार भेदभाव केला बाकी लोकांनी विचार केला केले सुभाष फडणवीस आम्ही फाटल्यान रावया आणि आमगे कितें तर काम करता काम आम्ही ना म्हणना सगळें डेव्हलपमेंट केलो. लास्ट 2 म्हणटा आपण कुडचड्यार वयता आनी हे लोक कोण कुडचड्यार वता हो हांवें कितें अजून प्रचाराचो नाल्ल फोडलो की एकूच आसा की म्हाका कुडचड्यार सांगताले की ती कितें जाली जाय जाल्यार कुडचड्यार भितर हांव जाल्लोय कुडचड्याचेर, शिकलाय कुडचड्याचेर, रावलाय कुडचड्याचेर, म्हणजे सगळी फॅमिली आसा ती कुडचड्या वयल्यान हे केल्ले आसा. एखादे वेळ हांव फक्त काल गेलो तुमकां सांगनासतना गेलो ही म्हाजी चूक जाली. म्हाका इतकेंच हे आसा की हांव तुमचे बरें सांगेकारां बरोबर आसा हांव आमदार आसूं ना पण म्हाका ब्लेम करनाका की हे सगळें केलें ते म्हाजे हांवें करून हे हाडलो म्हणून. तू मिनिस्टर आसलो म्हणून तूच जो पाडले तुका कळपाक जाय सांगता तुका आमी म्हणले हे लोक इतर आसा ते कितें म्हणून दिसले. तू आता स्टेटमेंट करता डायरेक्ट आपूण वयता कुडचड्यार बसता म्हणजे हे लोकांनी करप कितें आमगे प्रश्न जे पळय आमी मांडटाले ते तू खंय म्हळ्यार घेवन गेला. तूं आमकां प्रश्न म्हणल्यार आमी पार्टी कडेन सगळें निवेदन दिल्ली बाकी इतर जे आसा एक डिलिमिटेशनाचें दुसऱ्या सेन्सस कंप्लीट जावपाचें आनी तुमी रिजर्वेशन कितें म्हणटा तें करा. पयरूच तुमकां नोटिफिकेशन येता म्हणजे हे लोकांक तुमी सगळ्यांक गृहीत धरले आमकां इतर समाज आसा ते तू आमकां केन्नाच कित्याक सांगलें ना हें अशें जावपाचें अशें हें फायनल जावपाचें हे लास्ट टप्प्याचें आसा केन्ना एक दीस तरी आमकां सांगलें तुमी. आमी इतली वर्स तुजे कडेन काम करता काम तुवें आपयल्या खंय वयता तूं कितें हें करता म्हणून आमी कोणा पार्टीचें उलयना काय उलयना म्हणजे हें लास्ट आमकां हें फळ
काय तुका खबर आहले तुका खबर करून तू हे प्लॅन करून सगळं तुम्ही केला तू पार्टी आसा तू मेन रोल पार्टी हे करता मिनिस्टर आसा तुका खबर ना हे हांवच करतलो प्लॅन करपाक म्हाज्या हातान ना आसा तुका खबर ना आता तू मिनिस्टर न्हू तुम्ही एक 4-5 दान निवेदन घेऊन सेंट्रला गेले हांव तुका कळना आसा तुका कळना आसतना तू गेलो सुभाष फडणवीसार तू फाटल्यान रावले सुभाष फडणवीस दुसरे पार्टी आमी हे करून आमी तुझे फाटल्यान रावले कारण आमग्याच भवितव्य कितें आमी इतले पळय राजकारणा लागून करता आमी फुडें कितें करपाचें आमच्या पुढे म्हाजो रोल कितें आसा तुमी समजून आमी घेयात म्हाका. तुमी तुझे आहले तू करतलो तू बाकी समाजान न्याय दितलो म्हणून तुजे बरोबर आहले तुवें आमच्या खातीर केलें कितें आतां हे आमकां लास्ट हे आमी बघपाचें आमी रातभर काडलो आता किती करपाक तू त्यांना एकटं त्यांना म्हाका कितें फायल आसा हे सगळें फायदाच तुला म्हाजे तू कशें गेले कशें आमी कोणाक विचारपाचें त्यांना ते अन्याय केलो प्रत्येक आमी बसयले कोणा बसयले फाटली सारखी पावड केला तस तुम्ही सगळें तुमकां जाय तशें केलें आमी फॅक्टरी क्लोज करपाचो म्हाका पार्टी दुसरे पार्टी ना पार्टी करा खंय हें केलें दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी हाडून हांगा बसयले आमी निवडून दिली कित्याक दिली म्हाका पार्टीचो हांव एक ह्या आसा कार्यकर्ता आसा हांव पयलींच्यान पार्टीक आसा म्हाका पार्टी कितें सांगता तें करपाक अरे बाबा इतर आम्ही ना रे आणि ओबीसी आम्ही ना ओबीसी ना बाकी समाज ना आमी खंय कॉन्फरन्स घेतला केन्ना पार्टीन आपयले आमकां बाब तुमगे डेलिगेशन तुम्ही घेवन येयल्ले तेजे केन्ना 1 to 1 टॉक केला काय दिले आमी वयता वयता बायलां सगळ्यांचे बसी घेवन वचप आमी केन्ना म्हणला एक्चुअली जरुरत करनाक ना केन्ना म्हणला पूण सारकी करा न्हू डिलिमिटेशन करा तेन्ना आमी समाधान जाले सारकें हो सेन्सास जातना करा मग तुमकां जाय ते तुमी करतले आनी आमी बैलचे हे फाटल्यान येत रावपाचें आणि हे संघर्षण थंयच थांबना भाजपाचे गोयचे अध्यक्ष दामू नाईक हांनी फळदेसाय हांच्या कुडचडे हांच्या वावराचेर टिका केली आणि ती अधिकृत ना अशें म्हळां सीट आरक्षणाची घोषणा जावचे पयलींच पक्ष फुडारी एकामेकांचेर टिका करीत आशिल्ल्यान भाजपाची सगळ्यात व्हडली वेंचणुकेची झूज आपल्याच पंगडा भितर जावंक शकता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत लिन्से मिनेझीस आनी ओमकार देशप्रभू. दिवचल शाळांतल्या सरकारी पुनर्वसन शाळा प्रकल्पाक कळाव जाल्ल्यान दिवचलेत साबार प्रस्न निर्माण जाल्यात. हो प्रकल्प जाहीर जावन 4 वर्सां जावन गेली. विद्यार्थ्यांक बारीक जाग्यार शिफ्ट केला. विद्यार्थी अजूनही शाळेच्या इमारतीची वाट पळयत आसात असो दावो सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलो. सरकार येवजण्यो काडटात खरे पूण ती चालीक लावपाकच साबार पिळग्यो वयतात. शाळेच्या दुरुस्तीचें काम करपाच्या आमदारान उतर दिल्ले पूण अस्तित्वान ही परिस्थिती कितें वेगळीच आसा. 2023 शाळा बांदपाचें उतर दिल्ले आतां 2026 सोंपपाक पावलो अशें म्हणत समाज कार्यकर्तो मेघश्याम रावतान आमदाराक आनी सरकाराक धारेर धरले. आयज आमी शाळा पुनर्वसनान ज्या जाग्यार एक बऱ्यापैकी एक शाळा आसली आणि शाळा जी आसा जी एक जे आमचे मेन पायाभूत जे ज्या भुरग्यांचे सुरवात जाता आणि ती भुरगीं खंय तरी बऱ्या हेका पावता आनी बरी उदरगत जाता. शाळेन जर शिक्षण बरें मेळ्ळें जाल्यार त्या भुरग्याची बरी उदरगत जाता ह्या देशाची उदरगत कारण आमी भावी पिढी म्हणटा. आयज तुमी हांगा पळयले जाल्यार हांगा बऱ्यापैकी शाळा आसली. आता ही शाळा गेली 4 वर्सां आमी पळयता आमी सांगले की 4 वर्सां हांगाच्यान त्या भुरग्यांक शिफ्ट केले. ती टॅक्निकली ती शाळा सारकी नसली कितें इश्यू आसलो जे कितें आसलें पूण आयज 4 वर्सां जाली ही शाळा ज्या भुरग्यांक जेन्ना त्यांनी ट्रान्सफर केली ती शाळा आयज तुमी हांगा पळयली जाल्यार तेचो हांगा तुमी पळयल्यार सगळें सपाट केल्लें आहा. पूण आयज 4 वर्सां कित्याक लागलो हो मेन मुद्दो आसा. आयज तुमी पळयले जाल्यार एक भुरग्यांक ज्या परिस्थितीन ज्या जाग्यार बसयल्या ती जागा भुरग्यांक हे ल्हानशा भुरग्यांक सुटेबल ना. त्या जाग्यान बसोन एका एक गाळ्यान दुकानाच्या गाळ्यान बसोन शिक्षण घेवप हे खंयची दुर्दैवी परिस्थिती आणि 4 वर्सां ती भुरगीं बसल्या थंय 69 भुरगीं थंय आसा. अजून जर त्या शाळेचे प्रिन्सिपल बरे जर तांकां जाग्यार अरेंज केल्ले जाल्यार खंय तरी आनीकय भुरगीं वाडटली आसली. आयज सांगपाचो मुद्दो म्हटलें आमी मुद्दो घेवन येयले कित्याक हें जें कितें चल्लां आयज इलेक्शनाक 4 म्हयने उरल्या 4 म्हयन्यान कोड ऑफ कंडक्ट लावंक शकता. गेली 4 म्हयन्यान जर ही शाळा जावंक ना आतां जेजो कोड लागीं येता पळय तशें हांगा हे नाल फोडटले बोर्ड लागतले आमदाराचे सगळ्यांचे नाल फोडून
पण हांव ह्या आमदाराक विचारता बाबा आज नाल फोडून ही शाळा जातली 4 म्हयन्यान जातली शक्य आहा हे लोकांक सांग तूं ही जशी तुका जर आता ते नाल फोडूकच 4 वर्सां लागली जाल्यार ही शाळा केन्ना जातली हेचेर मोठो प्रश्नचिन्ह आहा कित्याक हे इम्पॉर्टन्स ना तुमकां आयज त्या भुरग्यांची इम्पॉर्टन्स ना ते पेरंट्स आयज चिंतेन आसा प्रत्येकाक हेची हें हो जेन्ना विशय आमी मांडलो आयज खंय तरी आमी पळयलां की तेंच्यांनी एलिगेशन लायलें की आमी हें जें कितें दाखयलां तें खोटें आसा पूण 2023 ह्या जनतेक सांग 2023 31 जुलय ह्या आमदारान असेंब्लीन प्रश्न मांडलेलो की ही शाळा आहा पळय 1 वर्सा पयलीं भुरग्यांक शिफ्ट केले आनी आमदारान मान्य केला की ज्या जागेर तांकां शिफ्ट केले ती जागा सुटेबल ना शिक्षणाक म्हणून तेचे असेंब्लीन आसा तुमी पळया आनी जेन्ना आमदार सांगता स्वता एक्सेप्ट करता आनी 2023 तेणी सांगले असेंब्लीन 1 वर्सा भितर ती शाळा जातली म्हणून सीएमा कडेन आपण मागणी केला पूण तुका आतां 4 वर्सां कित्याक लागली आनी आतां तूं रिजनां सांगता लेटरां वाचून दाखयता हें युजलेस आसा. दुसरे वटेन दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेच्या समर्थकांनी हो दावो न्हयकारलो आनी तंत्रीक अडचणींक लागून कळाव जालो आनी हे काम बेगीनूच सुरू जातले अशेंय तांणी सांगले. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की सरकारी दरबारान जेन्ना तुमी जेन्ना फायली घालता ते वेळार जे आसा पळय टप्प्यान जे आसा पळय न्हू तेजे जे आसा पळय ते हें जाता फुडें फुडें ती सरता मागीर सगळ्या प्रकारचे फायनान्शियल जे आसा मागीर जे आसा पळय ते मेळोवपाचे आसतात बाकीच्या सगळ्यां कडल्यान जे आसा पळय न्हू ते तांकां एनओसी घेवच्यो पडटा तो मागीर टॅक्निकल आसूं दी मागीर फायर ब्रिगेड आसूं दी अशा सगळ्यां कडल्यान मेळोवपाक खूब टायम वयता पूण दोतोरांचें हेजेर कंप्लीट लक्ष आसा आनी तांकां जे आसा हेज्या पयलीं अनेक गजाली ज्यो आसा पळय हांकां दिल्ल्यो आसा म्हणजे तितले तेंचेर हें आसा म्हणून ते पेरंट्स सगळे जाण जे आसा पळय शांतपणान कितें जाता पळय ते पळयत आसात कारण तांकां खबर आसा की आमकां बरी शाळा मेळटली आनी तेंचो हावेस आसा जे आसा पळय ते भुरगे जे आसा पळय हें करता हे अत्यंत जे आसा पळय ते खोटें जे आसा पळय न्हू ते मेघश्याम राऊत जो आसा पळय ते खोटें उलयल्लो आसा वगीच कार्यक्षम आमचो आमदार सांगून हे तुमकां ज्यो सगळ्यो डेटी दिल्ल्यो आसा पळय त्यो तेज्या वयल्यान तुमकां कळटा की हें काम जें आसा कशें चल्लेलें आसा. आतां फुडले लास्ट म्हणजे जें आसा पळय ह्या बिल्डिंगे खातीर 4,45,00,000 सँक्शन जाल्ले आसात आतां थोड्याच दिसांनी जे आसा पळय ते भुमिपूजन जातलें आनी व्यवस्थीत अशी जी आसा पळय ह्या पद्दतीची बिल्डींग जी आसा पळय ती शाळेची बिल्डींग मेळटली. लक्षात धरात पुनर्वसन हांव तेंचे खूब जे आसा पळय ते उपकार मानता कारण आपली घरां जी आसा उदकान घालून जे आसा पळय तेंच्यांनी जे आमच्या खातीर उदकाची सोय केल्या आनी म्हणून तेंची जी शिक्षणाची भूक जी आसा पळय ती आमकां जी आसा पळय ती शिक्षणाची भूक तेंची जी आसा पुरी करपाक जाय ही जबाबदारी आमच्या आमदाराची आसा. ही जबाबदारी आमी सगळ्यांची जे ह्या मतदारसंघात रावतात त्या सगळ्यांची आसा कारण तेंच्यांनी आपली जागा सोडली आपले कल्चर सोडले आपले सगळे सोडून जे आसा पळय सरेंडर जाले ते आनी सगळे जे आसा ते जे आसा ते आमच्याच गोंयाचे हद्दीन जे आसा पळय ते गोंया भितरच्या पुनर्वसनान ते पुनर्वसन पण तेंच्या आजुनी सारकें पुनर्वसन जावना. आमी आमची कामां थोडी करून तेंच्या खातीर जे वेवस्था करपाक जाय पूण ते न करता जे आसा पळय तांकां जे फावो जाता ते बऱ्यांतली बरी तांकां शाळा जी आसा पळय तांकां मेळची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कावेलोसी ग्रामसभेत CZMP, सान्हय प्रदूषण, प्रस्तावित प्रकल्प, खारफुटीत कपात ह्या सारख्या प्रश्नांचेर चर्चा जाली. भौशीक प्रश्नांचेर उपाय येवजण जायना हाची खंत थळाव्यांनी उक्तायला. मजगती विकास हो जायच पूण आमकां व्हडले प्रकल्प नाका थळाव्यांनी आपले मत मांडले. पळयात. हांवें जायते जाणां रिपेर लायसन्स दिलें फ्रॉम द पंचायत तुमगे घरां तुमी सारको रे देर इज नथिंग गव्हर्मेंट हॅव क्लियरली सेड तुमी घाले वी वील गिव यू टू रिपेर बट ती आसपा जाय थिंगा. सो 3 पाटी आमी सर्वे केली 3 पाटी फिशरीज डिपार्टमेंटा मनीस घरा वचून सगळ्यांनी घायले आमी कोणाले डिस्क्रिमिनेट केलना. आनी सियाजडा भितर प्रेशर कुकर आनी आम सांगता ते मातशें कंप्लेन हाड घे सेटल कोताय ऑफिशियल सांगताय म्हाका ऑफिशियल सांगताय सेटल कोताय सियाजडा मातशें चोय रे सेटल कितें जात जाल्यार तूं ताका आखी पोत्री काडपा लाय ही डोंट हॅव DCP काय ना सर प्लीज ते पोत्री काडपा लाय. आयज लोक न्हू CRZ आहा आनी आयज CRZ कायदे आहा न्हू लोक तेंचे पर्सनल कंप्लेन घाता. सो पीपल आर द विक्टिम्स ऑफ द लॉ ऑफ द लँड
Take the example of Louisa by the Sea. It was approved in 1986. Who is Louisa by the Sea? Who are they? They are outsiders. They fall just 5 minutes from the river bank. Whereas our people, no doubt, they have purchased the property right now. They cannot build it officially because the law of the land says you have to abide by the CRZ norms. So who are the sufferers now? People going for other places, saving their protection. Our own people are putting complaint against our own people. See, I'm letter like but pollution control. But my word to you, they are doing pollution right now. Whatever give me this meeting, I will make sure that sanitation will cancel all the operation because it is a very serious. Rivers are it is very heartening to see that only everybody is talking, but the government is not serious. It is the whole river is toxic, and these people cannot do that, and we must stop the activities. आमचे सिवरेज डिस्चार्ज करपाक बंद कोता न्हय तूं जाल्यार तेमगेले थिंगाय पूण गेले ते पडके जालोले कॉलेरा जाता ते गोल्ड मिटींग जालो वयता आनी जाता आमी ते बंद करपाक गेलोले पूण तेन्ना जायते जाणां उडोले fish repair आनी तेगे आसती आमले बोट काडले. So because of that, so we will come to one solution that either you stop the completely of painting over there, repairing over there. That is the only solution. आम्ही गांवांत कोड्या पयलींचे जे फिशरमॅन और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज सो एक कम्युनिटी आमचे लोकल कम्युनिटी जे आहा तांकां एक आमी तेमचे स्ट्रक्चर प्लॅनाचेर घालून एक सीझेडीन प्लॅन आमी सबमीट करपाक जाय CRZ तांकां खबर ना कित्याक आमची पंचायतीचो ऑथॉरिटी. आनी दुसरो हांवें आनीक पॉयंट केलेलो आयज पासून आमगेलो रिजनल प्लॅन ना. सो आतां आमकां कितें जालां लास्ट टायम आमी एक स्पेशल ग्रामसभा केल्ली. ते ग्रामसभाक लोकांनी ओपोज केले इनॉनिमसली ओपोज केले की आमकां 39A नाका. सो 39A आमकां ना, रिजनल प्लॅन आमकां ना जाल्यार आमी करपाचें कितें? सो डिव्हलपमेंट आमच्यांनी बंद करपाक जायना. सो कितें जाल्यार एक जाय रिजनल प्लॅन केलो जाल्यार आमच्यांनी आमकां कितें जाय कितें नाका तें आमच्यान क्लियर जावपाक जाता. दीस वॉज माय पॉयंट. बट कितें आहा थोड्यांक पर्सनल इंट्रस्ट आहा, थोडे सगळ्यांक टार्गेट करताय आनी आमी टार्गेटूच गोंयकार टार्गेटू करपाक वतले आनी बोलतो येवन फायदो काडटलो आनी लास्ट आमकां आसपा ना. आनी लास्टाक कितें जालें नाका तें जातालें विलेजीन. बट आमकां व्हडले प्रोजेक्ट नाका. ओके फायन जाय तें करूया न्हू, करपाकूच जाय. लोकलचा जायतें करपाचें दॅट इज कॉल्ड रिजनल पार्टिसिपेशन करून करपाक जाय न्हू. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. फकत कांय दिसांनी चवथ येवपाची आसा. ह्या निमतान पुराय देशभरात मुर्त्यो करपाची तयारी चल्ल्या. फातोर्डेचो ज्येष्ठ मुर्तकार तुळशीदास नायकान गणपतीच्यो मुर्त्यो रंगोवपाक चालू केला. चवथ म्हणटकच गणरायाच्या सोबीत मुर्ते पळयत रावशे दिसता. जाल्यार त्योच मुर्तेचे जीव घालपी ह्या कलाकारांची कला आमी तुमच्या मुखार घेऊन आयल्यात. पळयात गणपती बाप्पाच्यो सोबीत सुंदर मुर्त्यो तयार जावपाचे काय मन भुलवणेखे. चवथ जी आसा ही लागीं पावले कडेन आसा आनी 1 म्हयनो आसा चवथीक. आनी हेजे खातीर जे गणपती करपाचें काम जें आसा हें जोरान आनी नेटान चालू आसा. आनी तुमी जाणा आसतले की सद्या गोंयाक सगळे प्लास्टीक ऑफ पॅरिसाचे जे गणपती आसा ते आजुनूय येतात आनी हेजेर बंदी आसली पूण ही बंदी आसून सुद्दां कशी येता तें कळना. आनी आज आमी तुमकां दाखयतात जे हातीन करपी जो कलाकार आसा आमी म्हणटात ती कला. ह्या कलाकार जो आसा हो फातोर्डा हांगा आसा आनी ह्या फातोर्डेच्या कलाकाराचे आमी तुका गणपती करतात ते दाखयतात. कित्याक ह्या कलाकारान कितलींशीं वर्सां जालीं आपल्यालें लायफ जें आसा हें ह्या कलेक घातले कडेन आसा गणपती करपाक. आनीक ह्यातूंतल्यान तो वयर सरले कडेन आसा आनी हेका हेल्प करतात. तेजे भुरगेय बी तेका हेल्प करतात. ते भुरगे कामां वतात आनी मागीर येवन काम हेंय काम करतात. कित्याक चवथ ही लागीं पावले कडेन हो हातीन मुर्ती तयार करता. हो खंयच्यान हाडना आनीक हेका म्हणटा कला. आनी ही कला जेन्ना दुसऱ्या मदीं पावता त्या टायमार ह्या कलेचो खंय तरी उदरगत जाता आनी लोकांक कळटा. ही
म्हजी चित्रशाळा अशें म्हणून नाशिल्ली. ल्हानपणा हांव मातये कडेन खेळटालो, माती घेवन वतालो, शाळेन वतालो, माती मास्तरा कडेन मार बी खातालो, आवय कडेन मार खातालो. पण चित्रशाळेन वचून इल्ली माती हाडून ती खंय चोरून हांव ते गणपती करतालो. इल्ले इल्ले म्हाका ती आवड आशिल्ली. आनी गणपती म्हणल्यार म्हजें सामकें एक जीवन. इतलें हांव ध्यास करतालो गणपती. 1.5 दिसाचो गणपती आसा जाणटे सांगतालो 5 दीस दवर, 7 दीस दवर अशें करून मागतालो. पूण त्या वेळार ती परिस्थिती तशी आशिल्ली. पण काय ना, केन्ना मनां येवचें ना की म्हजी चित्रशाळा जातली म्हणून. चित्रशाळा जातली म्हणून हांवें केन्नाच मनान दवरनाशिल्लें. आनी वडिलूय पार्टी म्हजी चित्रशाळेन हें, कित्याक आमी लोकांले शाळेंतले आमी आमचे वाड व्हडले गणपती हाडून ते पुजे लायताले. पूण दैव शक्ती तेजे देवाच्या आशिर्वादान कितें घडलें तें हांव नकळो. तर म्हाजो एक शेट आशिल्लो, वामन शेट लोटलीकर म्हणून, तो 7 गणपती करताले. ते फक्त सोनाराचेच करतालो. ताजो पूत आशिल्लो तो म्हजो फ्रेंड आशिल्लो. तो फ्रेंड कितें जाता, ताणें म्हज्या लग्नाचो मणीक ताणेंच बांदिल्लो. अकस्मात तो वामन लोटलीकर म्हणटा तो पेड्ड्यार जालो. आनी तेन्ना मागीर चर्चा अशी जाली की आरे वामन दाद गेलो मरे. ताणें विचारलें म्हाका, तुकाराम म्हणटा करी चलो. ताणें विचारलें वामन दाद गेलो, आतां गणपती कशें करतलो. त्या वेळार कितें म्हणून कोण जाणा, हांवें सरळ म्हणलें कितें, मागीर तकलेन ना तें सरळ. आनी वट मडगांवां 2 शाळा आसात, तातूंत 7 गणपती घेवन येवन दी लोकांक. पूण तुका सांगता, योगायोग असो जालो की म्हज्या बायलेच्या जिबेचेर कितें बसलें म्हणून कोण जाणा. ती थंय आशिल्ली. म्हणल्यार आमचो गणपती तूं आपणें सांगता म्हळ्यार रागार जावं नाका. आमचो गणपती तूं दुसऱ्याले चित्रशाळेन करता, रंगयता आनी हाडटा. फुक्याकाय न्ही, पयशे दिवन. पूण तागेले 7 गणपती हांगा करपाक तूं कितें जाला, ही सुरवात. थंय ते 7 गणपती हे करता. दुसऱ्या वर्सा 125 जाले. 125 जाता त्या गणपती दवरतालो खंय 2-3 वर्सां थंय हे केलें. तर मागीर तो एक रेल्वेचे जाग्याचेर भांगर आशिल्लो आनी तो कमलाकर नायक सगळे आपले स्टेजीचें सामान थंय दवरता. कमल नाट्य भांडार मडगांव. तागे थंय तुकाराम म्हणून शाळा करतालो. आनी ती तुकारामान शाळा दुसऱ्याक दिली. आनी त्या वेळार तो लुगार खाली जालो तेन्ना भाग्यवंता कडेन, तुकारामा कडेन, हाजे कडेन मागले, कमलाकर नायका कडेन मागले की म्हाका म्हणलें ती जागो दी मातशी गणपती करपाक. आनी त्या सभाग्यान म्हाका ती जागा दिली. आनी थंय गणपती म्हगेलो असो वाडलो, जवळ जवळ 300-350 गणपती जालो. फक्त लोकांच्या मागण्यांनी तूं बरी करता ह्या लोकां कडेन. हांव बरी करता म्हणून हांव केन्नाच स्वता जिवाक जमना. लोकांचे हें जाय, लोकांची पसंती हीच म्हणजे हें. कळ्ळें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. CRCC चिंचोनी पंगडान 27व्या अवर लेडी ऑफ मेर्सेस इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत आपली सुवात मेळयली. रोमांचक पेनल्टी शूटआउटात शिंकेरी SC 7-5 अशें हारावन आपली सुवात निश्चित केल्या. नेमान वेळ सप्तकच मॅच 2-2 अशी बरोबरीत आशिल्ली. पूण CRCC दबावा खाला उरलो. CRCC चिंचोनी आनी शिंकेरी SC मदीं उपांत्य फेरी रोमांचक जाली. दोन्ही पंगडांनी ग्रँड फायनलीत पावपा खातीर आपले सर्वस्व पणाक लायले. पळयात काय रोमांचक खीण. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. नैऋत्य मॉन्सून गोयात सामान्य आसा आनी राज्यातल्या चडशा वाठारांनी मध्यम पावस पडटा. फुडल्या सप्तकात गोयात मध्यम पावस पडटलो आनी पावस ल्हव ल्हव उणो जावपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला.
फाटल्या 24 वरात गोंयच्या चडशा वाठारांनी मध्यम पावस पडला. 9 ते 15 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडटलो असो अदमास आयएमडीन दिला. ह्या काळात राज्याक हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. फुडल्या कांय दिसांत पावस मातसो उणो जातलो, पूण मध्यम पावस चालूच उरूंक शकता. गोंयांतली दर्यादेग, उंच ल्हारां वा बंदरां खातीर सध्या शिटकावणी दिवंक ना. सोमारचे तापमान 32 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक अरबी दर्यांतल्या वाठारापासून पयस रावपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. गोंयांत मध्यम पावस, राज्यात पावसाळो सामान्य. हवामानाची शिटकावणी ना. पावस उणो जावपाची शक्यताय. गोंयांत पावसाची उणीव 30.6%, उत्तर गोंयची तूट 37.3%, दक्षिण गोंयची तूट 24.5%. तापमान 32 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती. मळबात दाटतली कुपां, नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.